फोंडेच्यान अपडेट दिता आसतना आता जी थर्ड वेव येवपाक लागून सगळे कडेन चर्चा चालू जाल्ली आसा की डेल्टा प्लस म्हणून जो व्हायरस ताका लागून गव्हर्मेंटान प्रत्येक बॉर्डरीचेर चेकिंग करपाक टेस्टिंग करपाक सुरू केल्लें आसा. मोल्या आरोग्यम ही जी संस्था आसा ताणें काल सकाळच्यान टेस्टिंग सुरू केल्लें म्हणल्यार सांज पर्यंत जवळ जवळ 485 टेस्टी तेंच्यांनी केल्यो. पर टेस्टीक 270 रुपया ते चार्ज करता आणि जो टेस्टाचो रिपोर्ट आसा तो सादारण तो एक 15 मिनटान कळटा. सपोज जर एखादो मनीस पॉझिटिव्ह आसत जाल्यार ताका रिटर्न ते धाडटा ज्या स्टेटींतल्यान येयल्या थंय, किंवा ताका मॅजिस्ट्रेटाक ते रिपोर्ट करता. अथवा सपोज जर नेगेटीव आसत जाल्यार 15 मिनटान जो कितें आसा तो टेस्टीचो रिपोर्ट कळटा आणि ताका ते गोंया बॉर्डरी भितर एंट्री दिता. सो प्रत्येकाक ही टेस्ट आहा ती इम्पॉर्टंट आसा. सपोज जर टेस्ट केल्ली आसा आणि रिपोर्ट समज जर आसा ऑलरेडी टेस्टिंगचो जाल्यार 24 तास किंवा 48 तासा भितर जी वॅलिडिटी आसा त्या प्रमाणे टेस्ट करूनच हे सोडटा. हितूर आनी एक गजाल आसा की दोनूय वॅक्सीन घेतली सुद्दां म्हणून टेस्टिंग करना अशें ना. दोनूय वॅक्सीन घेतल्या सुद्दां पासून ह्या गेटीचेर मोल्या गेटीचेर हे टेस्टिंग हें आहा, एंटीजन टेस्ट जें आहा तें कंपल्सरी केल्लें आहा सरकारान. दुसरी म्हत्वाची गजाल आहा ती जी आमी प्रुडंट मिडियान जी क्रांती मैदानाचेर जे नेम प्लेट आहा जे 1991 शरद पवार जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्ले आणि चीफ मिनिस्टर जेन्ना आमदार रवी नायक आशिल्ले त्या वेळेली ज्यो नेम प्लेटी म्हणजे ज्यो पाटी आहा त्यो काडून टॉयलेट ब्लॉकान उडयली ही आमी बातमी केल्ली प्रुडंटान. त्या बातमीचो फॉलोअप म्हणून आणि आमदारान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे प्रिंसिपल इंजिनियर आहा तांकां शिटकावणी दिल्ली की बेगोबेग ह्यो प्लेटी काडून आदर आणि सन्मानान त्यो प्लेटी आसा तश्यो क्रांती मैदानार लावच्यो म्हणून. सो त्याच प्रमाणे PWDन त्यो पाट्यो रितसर क्रांती मैदानाचेर लायिल्ल्यो आसा आणि फोंडेचे जे यूथ आसा तांणी ह्यो पाट्यो हार घालून फोंडेच्या आमदाराचें जें नांव ह्या पाटयांचेर आसा तेजें वेलकम केल्लें आसा. आणि तशेंच ज्या पद्दतीन ह्यो पाट्यो पुरातन आशिल्ल्या कारणान म्हणल्यार जी हिस्ट्री हेच्या फुडें ही हिस्ट्री सरकारान कोणाकूच ह्यो पाट्यो काडूंक दिवच्यो न्ही अशे पद्दतीचें जें डेवलॉपमेंट जाल्लें आसा फोंड्यान जावं आनी खंय जाल्यार तो इतिहास लोकांक कळपाक लागून ह्यो पाट्यो दवरपाची गरज आसा. ह्या पद्दतीन तेणी एक लोकां त्या युथांनी मॅसेज दिल्ली आसा. दुसरी गजाल आनी एक गजाल म्हणल्यार जाय थंय आतां पळोवपाक गेल्यार आमी ट्री प्लांटेशन जाता. ह्या फावट गव्हर्मेंटान बरो एक उपक्रम घेतला की फॉरेस्टान इनिशिएटीव घेवन प्रत्येक पंचायतींनी 200, 300, 500 अशीं झाडां डिस्ट्रिब्यूट करपाक आयल्या आणि प्रत्येक जाणांक ही लोकांक एवेलेबल करून दिल्ली. हितून माड आसा, काजू आसा किंवा मेडिसिनल प्लांट आसा जावं फुलाची प्लांट आसा. सो ह्या वर्सा खूब लोकांनी ही झाडां व्हरोनूय तेंची लागवड करपाक म्हाका दिसता कोणूच फाटीं सरोंक ना. आनी त्याच बरोबर जी आम आदमी आहा पार्टी ते सद्या आतां लोकांक गरजू लोकांक ग्रोसरीज आयटम दिवपाक लागल्या. आमी पयरूच पयलें की फोंडेचे टॅक्सी चालक आसा, रिक्षा चालक आसा, पायलट आसा, टेम्पोकार आसा, तांकां ग्रोसरी आयटम तेंच्यांनी दिली. आणि तेंच्यांनी अपील केला लोकांक की सपोज कोणाक जर गरज आसा तेंचो हेल्पलायन नंबर आसा त्या हेल्पलायन नंबराचेर तेणें कॉल करचो. जी कितें तेंची मदत आसा ते तेंच्या पर्यंत पावयतले अशें तेंच्यांनी लोकांक अपील केल्लें आसा. ही आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.